Muka belitan Bapa Pitung Catsungnya Mandiran Tuja Kutma Spiritana Sanggata Milya Gilcak Wantu Cimnan Krista Utar Tuji Aiku Kasita Urbin Paja Kurpami Maka Dewi Sergi Kanak Lalita Tuji Kushikan Sata Utar Tuji Aiku Kasita Urbin Paja Kurpami Maka Dewi Sergi Kanak Lalita Tuji Kushikan Sata Muka belitan Bapa Pitung Catsungnya Mandiran Tuja Kutma Spiritana Sanggata Milya Gilcak Wantu Cimnan Sustaca बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो बाळका जेजूक अर्घा दिवंक परत ह्या देव तेंपलांत आमी हाजीर जाल्या. आज आयच्या वांजेलांत जेजू कुर्ड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिवचें आमकां पळोवंक मेळटा. देवान आमकां हर एकल्यांक दिश्ट दिल्या आनी दिश्ट म्हणटा आसतना 3 रितीचे दिश्ट आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें जावन भौतीक दिश्ट, आमी संवसार पळयता, इतर संगती पळयता. आनी दुसरें जावन आसा मोतीची दिश्ट, आमची चिंतनां आमची बोगणां आमकां पळोवंक मेळटात. आनी तिसरें जावन आमकां मेळचें आत्मीक दिश्ट. आनी ह्या आत्मीक दिश्टेंतय देवातय आनी जेजूतय आमचो लागशिल्लो संबंद आमकां पळोवंक मेळटा. हाच्या वांजेलांत जेजू बार्तिमेवाक, त्या कुर्ड्या बार्तिमेवाक भौतीक दिश्ट दिवचे विशीं आमकां पळोवन येता. ह्या आधुनीक संवसारार आमी जियेत आसतना आमकां सर्वांक आत्मीक, भौतीक आनी तशेंच मोतीची दिश्ट गरजेची. तर ह्या देण्या खातीर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रतीक जावन आमी सर्वां मागून घेवया. तशेंच आज आमचो सांगाती येजाक मानदीक बाप जॉन पिंटो आपलो जल्मा दीस आचरण करता आसतना तांचे पासोती आमी मागया. तांच्या बरे भलायके पासत आनी तांच्या सर्व कास्की तेसावां पासोती आमी मागोवंक उगडास दवरया. हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची सर्व पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड हो अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रेस्ता काकूत प्रेस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थोया. सर आमचे
आमच्यो गरजो ते सावा बापा समोर आमी उबारुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुज्या मंडवळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोष भोगोवंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तुमी रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्या तुमी गाजयजय. सांपेद्रून बरयलेल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भोव भोगाच्यानो, नवेन जल्मल्ल्या बाळका बरी अपुट्ट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालेया. अशें बचावेचे जिणयेन तुमी वाडतेल्यात. निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां भोगून जाणात. तर ताका लागीं सरा. तोच तो जिवन फातर मनशांनी उपकारना म्हूण काण उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवळाय उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्त मार्फत भेटोवंक दितलो तो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजय. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतिल्लो लोक, काळो कोतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्या तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचयल्यांत. आदीं तुमी एक परजा न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात. आदीं तुमी काकुळत जोडूंक नातली, पूण आतां तुमकां काकुळत मेळ्ळ्या. मोगाच्यानो, तुमचे लागीं हांव प्रार्थितां. परगांवी आनी यात्रीक मनीस तुमी. देखून आत्म्याचेर झूज मांडलेल्या कुडीच्या ओडण्यातावन अलग रावा. हेर जातीच्या मदें तुमी जिणी अपेक्षाविणे जावं. अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यारी सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्या बरो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली. देवाचे उतर हें. देवाचे उदक. संतोषाची गीतां गावून देवा मुखार येया. संतोषाची गीतां गावून देवा मुखार येया. संतोषान सोम्याक जय म्हूण ये प्रेतवे उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावून ये ताचे समोर. संतोषाची गीतां गावून देवा मुखार येया. सर्वेस परस्ते म्हूण जाणार जाया. तो आमचो रसनार आमी ताची जावन आसा. वय आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषाची गीतां गावून देवा मुखार येया. वाकण स्तुती सवे ताच्या मंदिराच्या
वाट्यांतल्या अर्गांगिता सवे ताच्या आंगणान भितर सायरा तासो कार मांदा ताचे नाव हर्सिया संतोषाची गीतां गावू देवा मुखार येया संतोषाची गीतां गावू देवा मुखार येया Hallelujah, 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 hallelujah. हावन संसाराचो स्वाड म्हणटा सो मी जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो स्वाड आसतलो Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू आणि ताचे शिस यरिकोक येवन पावले उपरांत यरिको तावन आपले शिस सांगाता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेवू नांवाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी खाकलूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो साबारांनी ताका तोंडदांब म्हणून बेश्टायलें पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकलूत कर म्हणून आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो शिस कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य घे ऊठ तो तुका आपयता तितल्यार ताणें आपलो शेलो खाण उडयलो आनी सट्टकन उठोवन तो जेजू सशीन आयलो जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजू ताका म्हणालो वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी कितें सांगचें सेल्ली बाये म्हजो पूत आसा न्ही सगळो दीस त्या मोबायलार लॅपटॉपार काम म्हणून त्या रुमांत आसता एक घडीभर म्हजें उतर तो आयकना त्या एका मोबायलान कितें उस्ती तागाय हांवें ताका जायते फावटी सांगलें इल्लें त्या मोबायलाक रेस्ट दी रे चूर रुमांत हांव भायर ये रे पूण खंय आयकता आनी आतां पळय ताच्या दोळ्यांचे प्रॉब्लेम ताका सुरू जाला आनी येवनच्या हप्त्यांत डॉक्टरान ताचे दोळे ऑपरेशन करूंक सांगल्यात जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दोळ्यांच्या दृश्टीचे सबार सन्निवेश सबार घडितां आमच्या चलत्या जिवितांत आमी आयकता आमी पळयता जिवितांत दोळ्याची दिश्ट कितली म्हत्वाची की म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांत थोडे फावटी कोयर पडल्यार तें एक रडणें तें एक बोबाट विळाप
कोण्यानी सांगचें नाका. तशेंच राती एक गडीभर करंट गेल्यार पुरो, ते एक कॅन्डल पेटोवंक एक बॉब, मम्मे कॅन्डल पेटय, तें हाड, टॉर्च हाड, हें कर तें कर, असलें आमच्या कुटुंबांत आमी पळोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. जर तर आमच्या दोळ्यांक कितेंय जाल्यार, कितेंय दिसनातल्यार आमी भोगचे ते कश्ट आमकांच गोत्तू. मुगाचेनो आज आमी विशेष जावन आमच्या दोळ्यांची सत्रायकाण घेवन आत्मीक रितीन आमच्या जिविताच्या दोळ्यांची दिश्ट कितें कशें सारकें करचें म्हणले विशीं आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तकांत दोळ्याच्या दृश्टी विशीं साबार उल्लेख आसात आनी थोडे उल्लेख तुमचे मुखार दवरूंक हांव मुखार सरतां. मोगाचेनो आमचे दोळे देवान दिल्ले जावन आसात, देवान आमचे थंय रचल्ले जावन आसात. देवान रचल्ल्या सर्व विश्व्यां पैकी अति उत्तम आनी अमोलीक विश्वे जावन आसात आमचे दोळे. मुणयाचो तो ग्रंथ अध्याय 20 वळू 12 म्हणटा, आयकोवपी कान आनी पळोवपी दोळे दोनी देवान रचलेले जावन आसा. आयकोवपी कान आनी पळोवपी दोळे ते दोनी देवान रचलेले जावन आसा. देखून मोगाचेनो आज म्हाका आनी तुमकां आयकोवंक कान आसात जाल्यार, पळोवंक दोळे आसात जाल्यार ते कोणेय दुसऱ्यांनी दिल्ले न्हय, पगार सर्वेस्परा देवान आमकां ते दिल्यात. तर मोगाचेनो हे दोळे आमकां कित्या पासून देवान दिल्यात, कित्या पासून? हाका एक पर्पज आसा न्ही. देवान आमकां सर्वांक एक वा अनेक रितीचे विश्वे दिल्यात आनी हर एकल्या विश्व्यांक तांचोच म्हणलो एक पर्पज आसता. दोळे आमकां देवान कित्याक दिल्यात आनी हाका जाप देवाची ती विस्मितां पळोवच्या खातीर. किर्तनकार अध्याय 119 वाक्य 18 म्हणटा, उगड दोळे तुज्या धर्मशास्त्रांची विस्मितां हांव देखतलो. उगड दोळे तुज्या धर्मशास्त्रांची विस्मितां हांव देखतलो. देखून धर्मशास्त्रांची, देवाच्या त्या उतराची, देवाच्या त्या बरेपणाची, देवान रचलेल्या संवसाराची विस्मितां पळोवंक देवान आमकां हर एकल्यांक दोळे दिल्यात. पाड पळोवंक न्ही, वायट पळोवंक न्ही. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, दोळो जावन आसा तुज्या कुडीचो दिवो. आनी आमचेडे कूड आसूंक पुरो, विश्वे आसूंक पुरो, पूण ह्या सर्व विश्व्यां पैकी सर्व तुज्या कुडीचो दिवो कसलो गी म्हळ्यार तो जावन आसा आमचे दोळे. देखून मोगाचेनो माथेवाची शुभ वार्ता अध्याय 20:2 म्हणटा, तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळी कूड उजवाडान भरतेली. तुजे दोळे सारके नान जाल्यार तुजी कूड काळोखांत पडटली. देखून आमचे दोळे जावंक पुरो, कसले जावंक पुरो, मोतीचे दोळे, भौतीक दोळे वा आमच्या आत्मीक दोळे, कसले दोळे जावंक पुरो, ते जर तर उजवाडांत आसात जाल्यार खंडीत जावन आमची कूड उजवाडांत आसतली. पूण ते काळोखांत आसात जाल्यार आमच्या आत्म्याकी, आमच्या कुडीकी, आमच्या मोतीकी काळोख भरतलो. मोगाचेनो देव सदांच आपली दिश्ट आमचेर कोंसोन आसता. हर एका वेळार, हर एका घडयेर तो आमकां पळोवन आसा, आमची जतन घेवन आसा. परत मोणयेचो पुस्तक अध्याय 15 वळ 3 म्हणटा, सर्वेस्पराचे दोळे सगळ्या कडेन पळयतात, बऱ्यांचेर खोट्यांचेर नदर घालीत रावतात. कशें एक CCTV सगळो दीस रेकॉर्ड जावन आसा आनी सगळे ते CCTV पळोवंक आसता. तशें देवूय CCTV आसले बरेच, सगळे आमकां तो पळोवन आसता. आमी कितें करता, आमी कितें करनासा तें सगळें देवाक कळीत आसा. कनकदासाची एक काणी तुमकां कळीत आसूंक पुरो. एक दीस कनकदासाचो गुरू आपल्या शिसांक एक केळें दिवन अशें सांगता की हें केळें तुमी कोणी पळयनातल्या त्या जाग्यार वचून तुमी खायजय. आनी अशें ते शीस विविध जाग्यांनी वेतात आनी कोणी पळयनातले बरी तें केळें खावन फाटीं येतात खंय. आनी कनकदासा कितें करता, तो केळें खावंक प्रयत्न करता पूण ताच्यान जायना. तो फाटीं येवन केळें परत आपल्या गुरूक तो फाटीं दिता. आनी गुरू ताचे विचारता, कित्याक हें केळें तुवें खावंक नाय?
आनी कानकदासा म्हणटाकय मेस्त्री हांवें हें केळें खावंक प्रयत्न केलें पूण देव सगळ्याडे आसा तो म्हाका पळोवनूच आसा आनी मुखाचे न्हू ह्या एका काणये द्वारी एका गणिता द्वारी आमकां कळटा की देव सगळ्याडे आसा देव आमकां सदांच पळोवन आसा देखून मुखाचे न्हू आमी आमचे दोळे पातकांत पडिनातले बरी आमी सांबाळूंक जाय जागृत काणगूंक जाय पातकाक आमचे दोळे वेंगता आसतना आमी जागृत काणगूंक जाय तर मोगाचे न्हू आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या दोळ्याच्या त्या देण्या खातीर म्हज्या आनी तुमच्या दोळ्याच्या त्या दृश्टे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया दोळ्याची दृश्टी खातीर आमी मागता आसतना आमचे दोळे बऱ्याक पडाशे आमी प्रत्येक जावन मागया मोगाचे न्हू आज आमची 24 वरां इंटरनेट मोबायल म्हणून आमी बिजी जाल्या आनी ह्या आधुनीक तंत्रज्ञानांत आमी भितर सरता आसतना प्रत्येक जावन आमच्या कुडीची भलायकी आमी सांबाळूंक जाय विशेश जावन आमच्या दोळ्यांची भलायकी आमी सांबाळूंक जाय तर आमचे दोळे प्रत्येक जावन आमी वायटाक सांबाळनाशे बऱ्या कामाक देवाची ती महिमा पळोवंक देवाची ती महिमा आमची कर्ण घेवंक आमी वापरूंक पळया आनी ती सुकुरपा आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार नवना वेळार आमी सर्वांय सांगता मागून घेवया आमेन येसुया तुका दिवकी देहा जावं काणीक म्हजी हातां बोटां सोडून तुका आडूं येता बुंडो ताका सोडून तुज्या मोगाची म्हजें हें जीवन केलाय तें पावन पवित्र मारुतां तुज्या मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुतां तुज्या म्हाका सांभेटोंक दिता स्वादी तुजे सेवे सुम्या आसा येसुया तुका दिवकी देहा जावं काणीक म्हजी हातां बोटां सोडून तुका आडूं येता बुंडो ताका सोडून तुज्या मुखाची म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुंस आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो प्रेतीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून
आमी तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 puvit terbarang susurbis portu, serkani somsar burla, tu cabui pawan, tu cabui pawan. Vun sergi tu kaca, vun sergi tu kaca, vun sergi tu kaca, seves puraci navi, ye tata kaca. Jai Vun sergi tu kaca, Vun sergi tu kaca, Vun sergi tu kaca. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergetuya. Tuja kusaani punerjiwan punawer vituve amka sodailai somia somsaracha sadwantara आमची चढवण कर ख्रिस्ताचे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रतिमाकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव मिणीचो कृत कर. तांकां तुजे सकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पजडेन म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकार मरे देवाचे माये संगती भगवान तुझे तुजो पती भगवान धर्मता आनी सर काळीन तुका मळून सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गमोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंतराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन धीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतलें वाटय. कित्यार सोती पुर्यानी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. काकुळदारा बापा सोडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब प्रणाम फर्नांडीस आनी बाब जोझफ हांकां तुमचे नांवे दिनवस्तांव. फाल्यां मेयाची निमाणी तारीख मोरी आनी एलिझाबेथ हांच्या बेटेचें फेस्त आमी संभ्रमता आनी ह्या मुखांत्र मायेक समर्पिल्लो मे म्हयनो अखेर करता. सोनवारा आमी ह्या वर्साचो 6वो म्हयनो सुरवात. हो म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिला. जुनाच्या 1 तारखेर एक रक्तसाक्षी आनी प्राचीन तत्वशास्त्रा पैकी एक जावन आसच्या सांत जुस्तीन हाचें स्मरण आमी करता. जुनाच्या 2 तारखेर आयतारा दीस आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचो दाबाचो संभ्रमता. हाका कोर्पुस क्रिस्ती आयतार म्हणून आपयतात. हो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार देखून हांगासर सांजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत कॅरिझमॅटीक मागणें आसतलें. जुनाच्या 3 तारखेर सोमारा सांत चार्ल्स लुआंगा आनी ताच्या 20 आनी 2 जाणां सांगात्याचें स्मरण करता. क्रिस्तांव रायाक विरोध आसात म्हणच्या आरोपाचेर उगांडांत दगदोणी सुरू जातना हांकां थंयसर जिवेशी मारलें जावन आसा. जुनाची 5 तारीख येवच्या बुधवारा सांत बोनिफसाचें स्मरण आमी करता. आमच्या दोगा याजकांनी बरयलेले बूक आदल्या दिसांनी मोकळीक जाल्यात. बाप ग्रेगरी डिसोजाचो द मिस्टिकल गेज एट द मिस्ट्री ऑफ इन्कार्नेशन म्हणजे देव मनीस जाल्ल्या मिस्तेरा भोंवती बरयलेलो जावन आसा. बाप रुडॉल्फ डिसोजा हांचो द वर्ड्स दॅट मॅटर आमच्या धार्मीक तशें लितुर्जीक वर्तुळांत दिसपडते वापरच्या थोड्या शब्दांचो अर्थ विवरण दिता. हो एक धार्मीक डिक्शनरी म्हणयेत. हांच्यो प्रती स्टॉलान मेळटात. खंडीत जावन तुमच्या घरांनी आसची जाल्ली ही पुस्तकां घेवन मिनत घेवन पेन जरयल्ल्या आमच्या याजकांक उत्तेजन दिजें म्हणून विनंती. पियोनाच्या वोस्यातावन भायर येवंक सोदतेल्यांक हांगासर हर एका मंगळारा संजेच्या 6 ते 7 वरां पर्यंत आनी हर एका ब्रेस्तारा सकाळीं 11:30 ते 12:30 वरां पर्यंत ये मिटींग आसा. ह्या ये संचालनाचें 90th वर्साचें वर्सुगे आचरण जुनाच्या 5 तारखेर संजेच्या 5:30 वरार सलयांचें सरकारी ज्युनियर कॉलेज बलमटा हांगाच्या सभास्थलांत मांडून हाडला. आमाल पियोने सोडुल्ल्यांतावन सोडतेल्यां खातीर जिविताचो अनुभव वांटप आसतलो. गरजेवंतांनी हातून भाग घेवचें. गिमे दिसांची रजा मुक्तोवन आतां परत इस्कोलाक वचूंक आमचीं भुरगीं आयतीं जाल्यान ह्या दिशेन आदल्या ब्रेस्तारा मिसा वेळार तशें विशेश आराधन आसा करून तांचे पसत आमी मागलां. थोडीं फाल्यां आनी थोडीं मुखल्या दिसांनी नवें शिकपा वरो सुरू करतना तांकां सुमेस्तांक आमी बरें मागता आनी बाळका जेजूची विंचणार आशिर्वादां ह्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या शिकपाचेर आमी मागता. पुणशेताच्या सक्कड बांकांक नील बसोवचें काम आतां संपलां. तुमकां आतां मिसा वेळार आराधना वेळार तशें वैयक्तीक मागणे वेळार दिंबी घालूंक आनी हरकते विने मागणे करूंक साध्य जातलें. हर एका बांका फाटल्यान सुमार ₹5,000 खर्च लागला. ह्या बाबतींत तुमी फुलवा फुलाची पाकळी दिवन आदार दिलो जाल्यार पुणशेताची मुखली योजना हातीन घेवंक आमकां आदार जाता. तुमच्या उदार मनाचेर आमी बरवसता. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी मोडया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशाच्या भुरग्यां सांगता रावंसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो. सौर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो.
पिडागून कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावोस जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेसू मेस्त्री म्हूण नाबाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या स गरजांनी तो पावता प्रागसो जेसू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां एक घडीभर मावून रावून आमचे सर्व तेसावां आमचे सर गरजो बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया मागीर आमी आमच्या कुटुंबा पासत कुटुंबांत आसच्या सर्व पिडेस्तां पासत परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां पासत इश्टा मंत्रा पासत तशेंच सर आमच्या कास्की तेसावां पासत सकट सांगात आमी म्हणया हे भगवंत जेसू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेनीन उलो मारतेल्या सकडां दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट त्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलां शिकता तशें आमची पदकां दोस आमी आमकां ताळणी पळोवंक नाका पूण वैतांतल्यान आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले सुंदरी संगता स्त्रेम तर तूं सुदैव आनी सुदैव फॉल जिक्रिस्टियन जेजू आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळांत आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें हे अजेपाच्या जेजू बाळका आमच्या काळचा बेजार काळच्याचेर एका कुर्तीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या त्रेकान आमची कृपा आमकां दिवन दी खाड आमचे वयले सब कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावून आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुमच्या वर्णच्या सदां सर्वता आमेन फाटल्या दिसांनी बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां आमी विचारलें हरेक संगती आमचे थंय ताणें दिल्यांत ह्या सर्व कृपे देण्या खातीर उपकार ही काळजान सांगाता आमी म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजेबाच्या इबाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सव क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळण्यांतली दैवीक मसत दिवन दिवन दी सरस्वती आनी महिमा सावन बाळका जेजू आमेन बाळका जेजूच्या आशिर्वादा खातीर आमची तकल्यो आमी बगोवया स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना प्रगाच्या जेजू बाळका मागता लागीं आनी पयस संगी सगळ्या महिमा आमी तुजी वनिता तुजे पवीची येवकादा मागता जेजू बाळका आमकां विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ माया मोगाची दी कृपेचे बेसांव दी आमकां कृपेचे बेसांव जेजू बाळका आमकां
विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोखांची दी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव मुखाळे पुत्रा सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिवं